काण जेवण चॅनलाक हांव तुमकां स्वागत करता आसा। हांव आजी बन्साची रेसिपी घेवन आयल्या। पळया बन्साक कसं घालचें म्हणून। बन्सा पीठ कालोवचे खातीर हांवें असल ग्लासान 2 ग्लास मैद घेतला, 1 टेबल स्पून चणा पीठ, 1 कप धंय, 3/4 कप साखर, 1 टेबल स्पून मिऱ्या पिठी, 1 व्हड केळं, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा घेतला, 1 टीस्पून मीठ, मागीर मीठ तुमी तुमगे टेस्टा प्रकार एडजस्ट करूं। आतां फर्स्ट आमी बन्सा पीठ घालुया। फर्स्टाक मिक्सरा बाउलान तूं हे केळं कट केल्लें घालून घेवचें, मीठ, मिऱ्या पिठी, धंय, साखर इतली घालून लायक कोन बीट कोन घेवचें। हे बीट करून अशी जाला मस्त जन हातान चिरडून घेवन केळें तशी कालयताची जाल्यार ह्या स्टायलार कोण पळयाची बन्साचे पीठ फुगून लायक सॉफ्ट जाता टेक्स्चर बन्साचे। आतां हाका चणा पीठ घालचें, सोड्या पिठी घालची आनी अशें करून भरसून घेवचें। चणा पीठ आनी सोडा पिठी घालतरी अशी लायक फुगून आयल्या। आतां आमी हाका मैद घालया। बन्सा पीठ घालून रेडी जाला। पक्कन मैद तुमकां धर्त पिट्टाक म्हूण दिसल्यार तुमी 1 टेबल स्पून भर घालून पीठ हद कोन घेवेत। हांवें 1 टेबल स्पून भर मैद घालून घेतला। आतां ह्या पिट्टाक एक 3-4 टेबल स्पून भरी तूप घालचें। इत्या म्हळ्यार हाताक आमगे पीठ लागून आसता तेवूय वता आनी बन्साचें टेक्स्चर लायक जाता। अशी लायक कोन मरगसून घेवची हें पीठ। बन्स तळटना तुपान तळ्ळल टेस्ट येता अशी केल्यार। पीठ लायक कोन तूप घालून मरगसून अशी सॉफ्ट जाला। आतां त्या पिठाक आमी धांकून दवरून ओवरनायट फर्मेंट करून दवरचें। सकाळीं तुमकां ब्रेकफास्ट जावका जाल्यार ओवरनायट, सांजी तुमी कापी करता म्हण जाल्यार सकाळीं पीठ करून अशें धांकून दवरून एक 7 to 8 hours फर्मेंट करून दवरून सांजी यूज करूं। आतां पीठ हें फर्मेंट जावो। बन्सा पीठ 8 घंटा लागीं फर्मेंट जाला। पळया कशें जाला म्हणून। अशें लायक फुगलां हें पीठ सॉफ्ट आसा आनी गुळी करून बन्स तळू सूर करचें आमी। बन्साची गुळी करची आमी। तुमकां कितले सायजाचे बन्स जावका तितलो व्हड गुळी करून घेवयाची। लाटूचे तुम कितले हॉट जावका तितले हॉट बन्स लाटून घेवचे। तेला कायल तापल्या नारळाल तेलान तळचे हांव बन्स। आतां एका खची बन्सान तो घालून अशें तळचे। चिक्की गोल्डन ब्राउन जावताय तळका। टिश्यू पेपरार काडचें। उना बन्स आनी हुनी दाळी हें कॉम्बिनेशन बारी बेस्ट जाता खावच्याक। हे बन्स कितलो सॉफ्ट जाला पळयाची अशी ओपन करतना आनी तो भितरी कशी लेयर्स आयला पळया बारी लाय जाता। तुमगेल घरांत करून टेस्ट कोन पळयाची कशी जाता म्हणून आनी म्हाका कमेंट बॉक्सान कमेंट कराची। आमगेल चॅनल पळयल्याक तुमकां धन्यवाद। आमगेल चॅनल लायक कराची, शेअर कराची, सब्सक्राइब कराची।